Last 3 days, I think, has been a session which Chief Minister and his ministers are getting exposed on all the misdeeds that is happening. आमचे ऑपोजिशनाचें काम आसा की सरकाराची कर्तृत्वां जी आसा ती एक्सपोज करपाची आनी ते लास्ट 3 दीस सगळे एक एक काडीत आसा. आय थिंक इट हॅज नॉट गॉन व्हेरी वेल विथ द चीफ मिनिस्टर एंड द सो कॉल्ड बोटवॉक. सो म्हाका दिसता ते तांचें सगळें प्लॅनिंग कितें जालां आसतलें पूण कित्याक काल तांणी पयलें एक प्रेस घेतलें पुटींग पर्सनल एलिगेशन. I come from a family which we have been from a middle class family, so we have done businesses, come up in life. Today I am employing about more than 200 people and all businesses are legal. So ताजेर एक पर्सनल अटॅक पयलो सुरवात केलो. सानवाळा again they came with that there was a threat. Mr. Mamre Bab is very well known to me. He is I think a respected man from May. Shouldn't stoop to such low level of politics. I think he must be told to do it. पूण सांगपाचो हेतू एकूच की जो मनीस म्हजे वांगडा ITG नाशिल्लो आनी साल्वादोर दिमून ब्रिजार काम करपाक बरोबर आशिल्लो सोडण्यासाठी तोच आज प्रेस घेता आनी सानवाळा दे कम विथ अ एलिगेशन दॅट आय हॅव ट्रायड टू एब्यूज एंड असॉल्ट हिम. सिनियर राणे म्हज्या बरोबर आशिल्लो लकीली, दिगंबर बाब म्हज्या फुडें आशिल्लो. सो इन द असेंब्ली ते ऑल दीस थिंग्स which are happening, I think it's a murder of democracy. I think the whole state, this chief minister and his cronies are not having anything to talk about, and this is the only way they have been trying to utilize by ensuring that democratic process is stopped. त्याच्या खातीर I would say they are moving through a fascist and Orwellian state. Orwellian म्हणजे it is basically जी free आणि fair state असता सोसायटी डिस्ट्रक्ट करप. सो ती जी तांणी स्टार्ट केल्लें आसा whatever they are doing, I think will only make us stronger. The 10 of us standing together as opposition, I think has hurt them somewhere very badly. आणि जे दितले ते आमकां त्रास अशें करतले, आय हॅव टेकन इट व्हेरी पॉझिटिवली. तूं कितले ट्राय केले गोंयकारांचे विशय आनी पर्वरीचे विशय आनी आमच्या लोकांचे विशय घेवपाक खंयच कमी जावचें ना. ताजे पेक्षा आनी कितें आसा जाल्यार येता त्या दिसांनी खुबशे एक्सपोजूय जातले. भंय दिसता कित्याक हो सरकार म्हणटा आपूण सर्वसामान्य मनशाचो सरकार. समज आमदाराक असेंब्ली वेळार रातचो एकाक येवन एरस करतात, घरा कडेन येवन उबारतात, जाल्यार म्हाका दिसता इज समथींग व्हेरी सिरियसली रॉंग. सो बारीक मनशाक कितें करूंक शकतात ते तुमी समजून घेयात. And we expect. हांवें रोहनाक पयलीं फोन केल्लो 6 वरांचेर 6 काय 7 वरांचेर जेन्ना ते प्रेस कॉन्फरन्स लायव्ह जाता 8:30 वरांचेर आनी जेन्ना तांचो स्टेट प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फरन्स रातचो घेवन गेलो हांवें ताका सांगिल्लें तूं आदवोगाद बी लागीं दवर, म्हाका जाल्यार दिसता म्हणून दॅट इट इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस. ही मेड अ रिफरन्स टू June 30th of 2001 करुणानिधीक रातचो पोटली केल्ली. ताचे बरोबर 2 युनियन मिनिस्टरांक पोटली केल्ली. दॅट टायम इट वॉज द फर्स्ट टायम इन इंडिपेंडंट इंडिया that 2 central cabinet sitting cabinet ministers त्यांची रातचीच पोटली जाता. सो म्हाका दिसता आमचो प्रमोद सावंत गोंयचे तामिळनाडू करपाक फुडें सरता. ताणें आज एक बील हाडलें प्रायवेट युनिवर्सिटी करपाचें. तें तशें न्ही, त्यो प्रायवेट युनिवर्सिटी म्हणटा त्यो तामिळनाडू बी खूब आसता. सो आय थिंक दॅट कल्चर इज नाव एंटरींग गोवा. गोंयांत एक हें आशिल्लें की अशें पर्सनल लेवलाचेर राजकारण केन्ना वचनाशिल्लें. पॉलिसीज करप तूं ताका आनी कितें इश्यूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कोण तुगे ताजेर चडटा हें चलता. आतां एसेंब्लीन जर सारकें पर्सनल जावंक लागलें, आमदाराक एरेस्ट करता, पुलीस जर इतले बरे आहा, देन बाय आफ्टरनून आय थिंक वी शूड एक्सपेक्ट द एरेस्ट ऑफ द पर्सन हू हॅज बीन रिफ्यूज्ड एंटिसिपेटरी बेल. अरे आमचे आतां 25 कितें हिंगा आहा मरे कॉलिंग एटेन्शना, की कॉलिंग एटेन्शना जायना. आज कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन मूव करया काय म्हणून रोहनाक बरो रातचो धरलो म्हणून पुलिसांनी. पुलीस आमचे इतले बरे जाल्यार की ताका रोहनाक ताणें रातचो धरलो म्हणून. हांव हे फुडले 2 वर्सां हें चलतालें. इम्युनिटी आसता न्ही, इम्युनिटी म्हळ्यार परमिशन जर दिलें तर 2 इश्यूज आहा. प्रिविलेज म्हणटा ती ताजी प्रिविलेज कितें उलोवप, ताजे अगेन्स्ट प्रिविलेज कितें आहा भायर जर ताणें ताजी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली सायटींग वॉट ही हॅज स्पोकन इनसायड देन इट बिकम्स ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. Now breach of privilege, I mean, privilege committee has said. Immunity from arrest is gone the moment the speaker allows the arrest. Now we are not aware whether the speaker has allowed it. If he has allowed it, then he'll have to justify what it was so pressing